डिस्ट्रीब्युशन, ईज ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आणि इफेक्टिव्ह डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिसीस हाजेर आमी भर दिला. हे बजेटाची सायज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार 30,195 कोटी रुपयाचो विथ द रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 21,970 आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर 8,225 कोटी अशें आसा. कन्झिक्युटिव्ह गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली सरप्लस बजेट मांडटा आसतना हेय फावटी 1,666 कोटी रुपया हो सरप्लस दवरून फिस्कल डिफिसीट 3,895 कोटी रुपया विथ बिलो 3% ऑफ GSDP. इट इज वेल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द FRBM. हाच्या खातीर आसा. ह्या बजेटातले मेजर अचिव्हमेंट जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार म्हजें घर आणि सरकार तुमच्या दारी हो पंचायत लेवलाचेर कार्यक्रम घेवन म्हजें घर ही योजना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावप आणि सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावप हाच्या खातीर आसा. रेग्युलरायझेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर जे गेली 10 वर्सां म्हणजे गॅझेटेड आणि नॉन गॅझेटेड सगळे A-B-C सगळो स्टाफ गेली 10 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्च्युअलूच काम करता केन्ना तरी फिक्स जातले तरी तांकां कन्फर्म करप हें सरकारान ठरयलां आनी टप्प्याटप्प्यान उरलेलें मागीर जातलें. आमी इतर जे आसा पळय न्ही ते ऑर्फन भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब रिजर्वेशन आसतलें किंवा GHRTCतलो स्टाफ सुद्दां इन फ्युचर आमी आतां तांकां पुलिसेन रिजर्वेशन दिलां फॉर द 20%. तशाच पद्दतीचे बाकीचे पॅरलल एंट्री तांकां रिजर्वेशन दिवपाचें ठरयलां. कन्स्ट्रक्शन ऑफ श्रीराम निवास एट अयोध्या आणि त्याच बरोबर विठ्ठल रखुमाई गोवा निवास पंढरपूर हांगासर खास करून आसतलें. तुम्ही यातूंतली जर पळयलें आसत जाल्यार मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास योजना ITAत एडमिशन घेवपी चलयेक ही फी भरची पडची ना म्हणून डायरेक्टली तांच्यांनी कसल्याय कोर्साक गव्हर्मेंट ITAत एडमिशन घेतल्या उपरांत वीच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम. हितून नारी शक्तीचे स्किलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें हाच्या खातीर आमचो खूब मोठो भर आसतलो. ह्या बजेटात वास्को सिटी इन द मार्मागोवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हातूंतले 180 कोटी रुपया ऑलरेडी आमकां ओवरऑल सिटी डेव्हलपमेंटा खातीर सँक्शन जावन येयल्ले आसा. त्याच बरोबर मागीर दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना ह्या स्किमीचो इन्शुरन्स प्रायजीस आमी डिक्लेअर केलो की 4 लाख आणि 6 लाख आसतलो. तांच्यातले रेट रिव्हिजन सुरू जाल्ल्या पासून अजून जावंक नासलें ते रेट रिव्हिजनूय जातलें आणि पॅकेज रिव्हिजन ही ऑलरेडी हांवें डिक्लेअर केली. रेट रिव्हिजन इन कन्सल्टेशन विथ द डॉक्टर्स हे जातलें. ESI कॉर्पोरेशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर मेळून आमी नवीन मेडिकल कॉलेज ही सुरू जाता. प्रिलिमिनरी तांकां लेटरूय आयलें तांच्यांनी फर्स्ट मिटींग जावन तांकां आमी आमचे ओल्ड ऑस्पिशियो हॉस्पिटल हे इनिशियली दिवपाचें थारायलां. तांचें ESI हॉस्पिटल मडगांव हांगासर आसा. 5 वर्सांच्या भितर ते आपली नवीन बिल्डिंग्स थंयसर बांदतले. ओके. बिग असिस्टंट फॉर द रिन्युएबल सेक्टर हाच्या खातीर आमी पळयता की परत एकदां आमी 3 वर्सां ही सबसिडी ही कंटिन्यू केल्ली आसा. कामधेनूच्या बाबतीतूय बी आमी मिल्क इन्सेंटिव्ह त्याची सबसिडी वाडयता म्हटलां आणि एक्झिस्टिंग असलेल्याच शेतकऱ्या खातीर आनीक 10 गायी दिवपाचे कारण तेच शेतकरी चड काम करपाक सोदता. नवीन शेतकरी खूब कमी येता म्हणून तांच्या खातीर आनीकूय 10 गायी दिवपाचें केलां. आमी अटल आश्रमाच्या बाबतीत ट्रायबलाचे पयशे हे 3 लाख आणि 5 लाख केल्ले आसा. आणि त्याच बरोबर आमी OBC खातीर सुद्दां नवीन स्कीम वेगवेगळ्यो डिसायड केल्ल्यो ताच्या खातीर 5 कोटीचे प्रोविजन हे विशेष करून OBCतल्या वेगवेगळ्या स्किमी खातीर केल्लो आसा. म्हजो फ्लॅट ही योजना बऱ्याच जणांच्या कदाचित लक्षात येवंक नासतली पण हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता ज्या अपार्टमेंटांनी बऱ्याच जणांनी फ्लॅट घेतला त्यांचो एग्रीमेंटाचेरूच फ्लॅट आसा. त्यांचो हातूंत सेल्डीड जाल्लो फ्लॅट ना. म्हणजे बिल्डर आणि जमीन मालक हांच्या मदल्या वादा खातीर आणि त्यांनी सोसायटी करूंक ना म्हणून तो फ्लॅट ओनरशीप डॉक्युमेंट ताच्या कडेन अजूनय ना. ह्या लोकांक अशा पद्दतीचे ओनरशीप डॉक्युमेंट्स दिवपा खातीर म्हजो फ्लॅट ही कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटान आमी योजना काडल्या. ती इवन दो म्हणजे इफ द लँड ओनर इज नॉट देयर देन रजिस्टर विल सायन बिहाफ ऑफ दॅट लँड ओनर किंवा बिल्डर अस्तित्वात नसत लँड ओनर आसा जाल्यार बिल्डराच्या जागेर आणि त्यांनी कंपल्सरी हाऊसिंग सोसायटी ही करची पडटली. हाऊसिंग सोसायटी करून आपलो हो विषय ते सुटावो करू शकता. तांकां दिवपाचे आमी अशा पद्दतीन म्हजो फ्लॅट ह्या योजनेचेर गोंयांत आसलेल्यो वेगवेगळ्यो सोसायटी ह्या हातूंतल्यान करूं शकतले. आमी पत्रकारांची पेन्शन ही डायरेक्टली 10,000 वयल्यान 15,000चेर आयल्या. उरलेल्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो तेंच्यो चालू दवरतल्यो. मुख्यमंत्री आवास योजना
ही जशी गव्हर्नमेंट सर्वंट, GHRDC अँड इन्क्लुडिंग द EWS म्हणजे इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन जे प्रायव्हेट सेक्टरात काम करता हांच्या खातीर सुद्धा इन्सेंटिव्ह सबसिडी इंटरेस्ट सबसिडी स्कीम ही लागू केल्या. जे अप्रॉक्सिमेटली आम्ही म्हणटा 8% जर इंटरेस्ट आसत जाल्यार तो इधर 4% किंवा आज डिसायड करूं ना, बट डेफिनेटली विल गिव फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो. कॉमन मनशाक सुद्धा घर घेवपाक जो इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनातलो आसा तेका जो प्रायव्हेट सेक्टरात काम करता जाल्यार सुद्धा तेका मुख्यमंत्री आवास योजनेचो फायदो मेळटलो. ताज्या भायर आमी हावसिंग डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी स्वता मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत गरीब लोकांक फ्लॅट दिवपाचें काम ह्या वर्साच्यान सुरवात करतले. दिस इज अ मेजर अचिव्हमेंट ह्या वर्साच्या बजेटांतली आसा. आमी वेस्ट मॅनेज स्वच्छतेचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. आमी एड्युकेशन सेक्टराचेर हो खूब मोठ्या तुमी जर पळयशात जाल्यार वेगवेगळे कडेन डिफरंट स्किलिंग कोर्सीस आमी सुरू केल्या. इन्क्लुडिंग स्किल डेव्हलपमेंटात कोर्सीस सुरवात केल्यात. टुरिझम डेव्हलपमेंटात PPP तत्वाचेर आमी ताज हांच्या बरोबर मेळून टुरिझमांतले हॉस्पिटॅलिटी कोर्सीस वेगवेगळे सुरू करता. आमी फायर अँड एमर्जन्सी हांगासर सेफ्टी ऑफिसर्स हो स्किल डेव्हलपमेंटाचो नवीन कोर्स सुरवात करता. इन्क्लुडिंग आमी फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हांच्या हातूंतल्यान सुद्धा सेफ्टी ऑफिसर इंडस्ट्रीनी लागता तो नवीन कोर्स आमी 6 म्हयन्याचो सुरू करता. म्हणून गोंयांतले जितके 12वी आनी ग्रॅज्युएट जाल्ले अशे भुरगे आसा हांच्यांनी ह्या वेगवेगळ्या स्किलिंग कोर्साचो फायदो घेवचो. जावं तो फायर सेफ्टी म्हणून, इंडस्ट्रियल सेफ्टी म्हणून किंवा टुरिझमांतले कोर्सीस जाल्यार डेफिनेटली तांकां गोंयभर अशा पद्दतीच्यो जॉब्स अवेलेबल आसात. बट त्याच बरोबर आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हांच्याच एम्प्लॉईज आमी प्रायव्हेट सेक्टरांत दिवन तांकां गॅप फंडींग करपाचो विचार आमच्या मार्फत केला. इवन दो देर वील बी द फॉरेन कंट्रीज रिक्रुटमेंट आमी आमच्या मार्फत ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ही करतली, जेणे करून एम्प्लॉयमेंटाचो विशय हो जो आसा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जॉब दिवपाची ऑपॉर्च्युनिटी हातूंतल्यान जातली. रेस्ट ऑल बजेट तुमी सगळ्यांनी आयकला. म्हाका दिसता की हो बजेट हो सगळ्या लोकांक म्हणजे यूथ आसतलो, महिला आसतलो, शेतकरी आसतलो अशा सगळ्या लोकांच्या खातीर सर्वसमावेशक बजेट आसा. सगळ्या प्रत्येक सेक्टरा खातीर कितें ना कितें तरी आसा. आनी परत एकदा सांगता म्हणजे वी आर मॅक्झिमम जरी म्हटलें आसत आमी वी आर नॉट प्रमोटींग द कॅसिनोज म्हणटा तशें त्या खातीर तेजी फीस 200% आमी आनीक मोठ्या प्रमाणात वाडूय केल्ली आसा. आनी ताका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की बजेट हो सर्वसमावेशक आसा. सगळ्यांनी तेजे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिवची. सेम 2 प्रश्न आसा. एक म्हणजे तुम्ही प्रेझेंट करच्या वेळा इलेक्शन इयर हे लक्षात दवरलेले काय जनरलूच प्रेझेंट केला हे एक. आणि दुसरे म्हणजे वास्को सिटीचे तुम्ही सांगला तातूंत ब्लू ग्रीन स्पेसीस बी म्हणून तुम्ही मेन्शन केले. तर ते टुवर्ड्स क्लीन सिटी अशी आसतली. तूं बजेट म्हाजो जर फाटल्या तूं 2-3 वर्साचें बजेट काडून पळयशीत जाल्यार खंयच्याच बजेटांत हांवें कसलोच कर वाडोवंक ना किंवा खंयच्याच एका नवीन टॅक्स कित्याकूच लायला केन्नाच लावंक ना. आसा त्या एक्झिस्टिंग हातूंतल्यानूच आमी फुडें गेल्ले आसा. लिकेजीस प्लग करून आमी आमचो रेव्हेन्यू वाडयला आनी म्हणून तर 28,000च्या उपरांत आमी 30,000 कोटीचेर पावले. हांवें जेन्ना 2019 सुरवात केल्ली तेन्ना इट इज अप्रॉक्सिमेटली 19,000 कोटी सुमार आशिल्लो. तो आज 30,000चेर म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 11,000 कोटी रुपयाची वाड ह्या रेव्हेन्यूत जाली आनी तिको बजेट वाडोवंक शकलें. तुवें जें म्हटलां आमकां वास्को सिटी खातीर ऑलरेडी 180 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आयल्या. इट इज एन क्लीन वास्को क्लीन वास्को असो आमचो करपाची जी संकल्पना आसा. म्हणून ग्रीन स्पेसीस क्लीन स्पेसीस जितकी थंयसर हेरिटेज स्ट्रक्चराच्या बरोबर थंयसल्यो ज्यो ओपन स्पेसीस आनी वॉटर बॉडीज ह्यो डेव्हलप करपाचो सरकाराचो प्रयत्न. MSME इंडस्ट्रीज आणि कॉमर्सा बद्दल तुम्ही सांगितले MSME नाव जोडला. सो नवीन येवजण MSME खातीर कितें आसतली तातूंत? MSMEच्या खातीर खूब नॉट ओन्ली द MSME बट SME ऑल्सो स्मॉल मिडियम इंडस्ट्रीज ऑल्सो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आसा आनी त्याच प्रमाणे हँड होल्डिंगूय आसा. नवीन तरणाटे हे सुरवात करच्यो तेंच्यांनी MSMEs किंवा स्मॉल मायक्रो इंडस्ट्रीज सुरू करच्यो. तांकां हँड होल्डिंग, तांकां बजेट, तांकां फायनान्स, सबसिडी ह्या सगळ्या पद्दतीचो जो आहा पळय न्ही हो इवन दो आमी म्हटला की त्यो एक्सपर्ट ओरिएंटेड जे आसता तांकां 5 लाख रुपया पर्यंत तांकां सबसिडी दिवपाचो हो सुद्दां जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जातलो विदीन अ शॉर्ट स्पॅन टायम फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीसचेर ताका दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न. तांची एक म्हणजे न्यू कॅसिनो दिवपाची, नवीन लायसन दिवपाची फीस. बोथ ऑफशोरचो प्रश्नच ना. ऑफशोर आमी वाडोवचेच ना, ते फिक्स आसा.
त्याची लँड कॅसिनोची फीस 200 पटींनी वाडयल्या नवीन येतलो तांकां. म्हजे फ्लॅट तुमी स्कीम म्हणटा सो कितले अशे लोक आसात जांकां तांच्या नांवाचेर फ्लॅट जावना आनी तांचो फ्लॅट इज हँगींग इन हेजो डेटा जो आसा म्हणजे कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटान घेवपाक सुरवात केल्या. पण आमकां एप्रोच करता पळय प्रत्येक गांवांत किंवा प्रत्येक मतदारसंघात वता थंयसर अशे 40-50 लोक तरी मेळटा की आमची सोसायटीत जावन आमचो फ्लॅट नांवार प्रत्येक मतदारसंघात 40-50 लोक तरी म्हाकाच मेळटा. म्हणून आसूं शकता भरपूर आसतले. कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी हे करपाक लायला. वर्टिकल ओनरशिप जातली तांचे कडेन नो अलॉंग विथ द लँड इन फ्युचर इफ दे वॉन्ट टू आमी केला कित्याक हे तांकां रिडेव्हलपमेंट करपा खातीर स्कोप फॉर तेंच्यानी नॉट वर्टिकल डेव्हलपमेंट अलॉंग विथ द लँड पार्सल आमी वाडयतले. गव्हर्नमेंट जो म्हणजे तो फक्त एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑर्फन जॉबाक रिजर्वेशन इन गव्हर्मेंट ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. once again you have cleared the mind of especially on Daburi airport तुमच्या स्पीचीन सो ते चार्टर ते म्हणटा तेन्ना थिंगाय इन्क्रीज जातलो कितें टॉप आमी ऑलरेडी ती स्कीम जी आहा पळय न्ही हेच्या खातीर ओपन केली. मैं मेरे बजट गोवा का बजट 26-27 के लिए आज पेश किया. उसमें विकसित भारत 2037 पे फोकस करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, बेटर हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, अपग्रेडेशन इन एजुकेशन एंड ईज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, इसके ऊपर ध्यान देते हुए इस बजट 30,195 करोड़ रुपीस का बजट. Approximately the revenue expenditure is 21,970 and capital expenditure is an 8,225 crores था, which is a revenue surplus of approximately 166 crores with a fiscal deficit of 308.95 crores, which is below the 3% of the GSDP. इसके मेजर अचीवमेंट विच इज द मजे घर, regularization of all the contractual workers those who are completing for the 10 years, the construction of the Sriram Niwas at Ayodhya, 3rd district Kushavati for the 500 crores of rupees, Mukhyamantri Sukanya Kaushalya Vikas Yojana which is 100% tuition fees waived for the girl child in the ITI. Next is the development of the Vasco city thanks to the government of India for the 180 crores of rupees. हम ESI corporation के through we are starting with a new medical college, then big assistant to the renewable sector for the solar energy. We are subsidy for another 3 years, and rest all is already I have focused different मेरा फ्लैट इस नाम पे भी जो फ्लैट्स और जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओनरशिप उनके पास नहीं थे उसी तहत एक नई योजना हमने लाई है. इसके लिए भी गोवा के बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा. वी हैव इंक्रीज द जर्नलिस्ट पेंशन बाय 5,000. इसी तरह से गोवा का ये बजट जो यूथ, वुमेन और किसान इस सबके लिए यानी जो साथ में लेते हुए ये बजट आज हमने पास किया. टूरिज्म सेक्टर में क्या डेफिनेटली टूरिज्म सेक्टर में हॉस्पिटल जो टूरिज्म हॉस्पिटलिटी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया वो एस्टैब्लिश करने के लिए गोवा सरकार पिच करेगी. अप्रॉक्सीमेटली द स्केलिंग ऑफ द 10,000 यूथ इन द टूरिज्म सेक्टर, इसके लिए भी गोवा सरकार खुद की तरफ से यहाँ पे स्केलिंग करने का काम करेगी. संजीवनी फैक्ट्री सुरू करतली, ओनू जातली. ऑफकोर्स विकसित गोवा का विजन प्लान आगे सामने रखते हुए ये बजट पेश किया है. तो विकसित गोवा 2037 के लिए इज इम्पोर्टेंट. प्राइवेट कंपनी सर्वसमावेशक बजट है, लेकिन डेफिनेटली विच इज एन मोर फोकस ऑन द स्किलिंग सेक्टर, इसलिए और एजुकेशन सेक्टर हर जगह पे युवाओं के यानी अपस्केल करने के लिए और द जॉब अपॉर्चुनिटी पाने के लिए इन एवरी सेक्टर्स मीन द ह्यूमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो अवेलेबल है इसके लिए द अपस्किलिंग ऑफ द यूथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ये मैं ध्यान से कर आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात.